हॅलो मित्रांनो, तुमकां सगळ्यांक माझे यूट्यूब चॅनल होय साहेबाचेर उणुणीक येवकार। तर तुमकां पळयल्यार कळत आसतलें की आज आमी बायोडायवर्सिटी पार्कान आयिल्ले आनी ही जी पार्क आसा ती मोल्या स्थित आसा आनी ही जी पार्क आसा ती पळोवपा सारकी। हांगा तुमी पळोवपा शकतात की नैसर्गिक सुंदरताय ती पळोवपा सारकी आनी हांगचें वातावरण एकदम अशें हवेशीर। तर ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां हांव दाखोवपाक शकता की ह्या बायोडायवर्सिटी पार्क जी आसा तातूंत कितें कितें जें पळोवपाक मेळटलें तें तुमकां ह्या व्हिडिओन हांव दाखयतलो। तर चला मित्रांनो म्हाज्या वांगडा आनी हांव तुमकां आनी कितें कितें पळोवपाक मेळटा ह्या पार्कांत दाखयतलो। तर फ्रेंड्सांनो, आमी आज बायोडायवर्सिटी प्लांट जे मोलें आसा थंय आयिल्ले आसा आनी मनाक आयलें की हांगाची नैसर्गिक सुंदरताय आहा आनी जे बायोडायवर्सिटी जे पार्क आसा ते तुमकां दाखोवचें। तर पळयात तुमी हांगचो निसर्ग आनी हांगा तुमकां खुबशीं झाडां, मेडिसिनल प्लांट्स आनी फुलां तुमकां पळोवपाक मेळटलीं। तर हो तांचो एक इन शॉर्ट मॅप तांणी एंट्रन्सार आयला। तर जेन्ना आमी पार्केन एंट्री मारता तेन्ना आमकां अशें गोवे रेडे दिसता एंट्रन्सार। तर एक्चुअली गोवा रेडे हे आमच्या रानांनी हांगा वायल्ड लायफ सेंच्युरी दिसता, सो ताजेच प्रतीक ते दिसता म्हणून तांणी हांगा एंट्रन्सा अशे गोवा रेडे उबे केल्या। तर ही जी तुमी पळयतात ती बटरफ्लाय पार्क आनी हांगा तरेतरेचे बटरफ्लाय तुमकां पळोवपाक मेळटा। सो हांगा जेन्ना तुमी भोंवता तेन्ना तुमी केअरफुली सगळ्या झाडांचेर बी पळोवपाचें। तुमकां तरेतरेचे रंगबिरंगी बटरफ्लाय दिसतले। तर तुमी पळोवपाक शकता की हांगा जे ल्हान ल्हान भुरगे जे येता तांकां एक म्हणजे असो एडवेंचरस टायम स्पेंड करपा खातीर हांगा अशे स्लायड्स आसा, पळोवपाक शकता तुमी। आनी तशेंच हांगा जे तुमी पळोवपाक शकता ते हांगा तांणी एक ल्हान भुरग्यांक अशें क्लायंब करपा खातीर अशें हांगा टायर दवरल्या। तर ल्हान ल्हान भुरगे बी येता तांकां अशें ही एक्टिविटी मजेशीर आनी भुरग्यांक हांगा अशें एन्जॉय करपाक शकतात। तर अशी हांगा भुरग्यां खातीर एक्टिविटीज आसा, तरेकवार खेळ आसा
आनी ते हांगा अशें एन्जॉय करपाक शकता येवन. तुम्ही पळोवपाक शकता तर हांगा एकटो भुरगो आयिल्लो आसा आनी तो हांगा ह्या खेळाची मजा घेत आसा. जेन्ना तुम्ही बटरफ्लाय पार्कान येता तेन्ना तुमकां अशें एक सुंदरशें बटरफ्लाय हांगा दवरिल्लें दिसता. तर तुमी हांगा फोटो बी काडपाक शकता. आनी आतां पळया तुमी सारके केअरफुली तर हांगा खुबशी बटरफ्लाय तुमकां दिसतली. तरेतरेची बटरफ्लाय हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटली. तर पळयात तुम्ही हांगा तुमकां बटरफ्लाय दिसता. ही बटरफ्लाय पार्क तर हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता की हांगा तरेतरेची मेडिसिनल जी प्लांट्स आसा ती हांगा लायिल्ली आसा. आनी ह्या प्रत्येक प्लांटा विशीं जी झाडां आसा ते हांगा बऱ्यापैकी तुमकां म्हायती दिल्ली आसा. तर तुम्ही ह्या झाडांचे बॉटनिकल नेम कितें तें वाचपाक शकता. सायंटिफिकली ह्या झाडाचे जे गूण आसा, ही झाडां आसा ती कित्याक खातीर खंयच्या मेडिसिना खातीर यूज जाता तशें तुम्ही पळोवपाक शकता. हांगा तुळशीचें झाड आसा आनी ह्या तुळशीच्या झाडाचे सगळें म्हणजे इन्फॉर्मेशन हांगा दिल्लें आसा. म्हणजे मेडिसिनल युजीस दिल्ले आसा, ताचे फिजिओलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिल्लें आसा. सो अशी तुमकां बऱ्यापैकी हांगा सगळ्या मेडिसिनल प्लांट्साची म्हायती दिल्ली आसा. तर हांगा येतना तुमी ही झाडां पळोवची आनी ही जी म्हायती आसा ती वाचून आपलें ज्ञान वाडोवचें. खूब आसा हांगा पळोवपाक शकता.
अशें घरावळीचे तुमकां हो व्हिडिओ आवडला जाल्यार तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करा. तर तुम्ही व्हिडिओ जो आसा तो पळयलो आसा आनी बायोडायवर्सिटी तांचे कितें पळोवपा सारकें आसा तें तुमकां आमी व्हिडिओन दाखयल्लें आसा. तर हो जो तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक आणि सबस्क्राईब करून वचा. लाईक आणि सबस्क्राईब